नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आज राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या संसदीय पक्षाची बसका नवी दिल्लींतल्या पोरण्या संसद भवनात जाली. ह्या बसकेंत भाजपाचे नव्यान वेंचून आयिल्ले साबार खासदार, जनता दल, तेलुगू देसम पक्ष, लोक जनशक्ती पक्ष, शिवसेना शिंदे गट तशेंच हेर एनडीए समर्थक पक्षांचे प्रतिनिधी ह्या बसकेंत वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार साबार वांगडी प्रतिनिधींनी नरेंद्र मोदी हांकां आघाडीचो फुडारी म्हूण नेमलो. ह्या वेळार उलोवप करतना नरेंद्र मोदी हांणी ही आघाडी खऱ्या भारतीय भावनेचें प्रतिबिंब जावन आसा अशें सांगलें. हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है. हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है. ज्या तरेन साबार वांगड्यांनी आपल्याक पुराय भोवमतान निवडला तातूंतल्यान सगळ्यांचो आपल्यांचेर आशिल्लो खर विश्वास स्पश्ट दिसून येता आनी हीच आपल्या खातीर खरी गिरेस्तकाय जावन आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है. और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है. आज संसद भवनात जाल्ल्या राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या संसदीय पक्ष बसकेंत भाजपाचे म्हालगडे फुडारी राजनाथ सिंग हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आघाडीचो फुडारी नेमपाचो प्रस्ताव मांडलो. हाचे समर्थन करतना तेलुगू देसम पक्षाचे मुखेली चंद्रबाबू नायडू हांणी नरेंद्र मोदी हांची तोखणाय करतना फाटले 3 म्हयने मात्तूय सुशेग घेनासतना दीस रात वावुरपी मोदी हांची तुस्त करता तितली कमी अशें सांगलें. We are congratulating all of you. You have won wonderful majority. I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned. Same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. संघटित जनता दलाचे मुखेली नितीश कुमार हांणी नरेंद्र मोदी हांकां समर्थन जाहीर करतना ह्या खेपे विरोधी पक्षाक ज्या जाग्यांचेर जैत मेळ्ळा तेंय फुडल्या वेंचणुकेंत मेळोवपाक दिवचे ना असो दावो केलो. बहुत ही खुशी की बात है. 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की. अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर
जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आज आपल्या द्विमासिक पतधोरण जाहीर केले। या वेळार आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत दास हांणी सांगलें की व्याज दरांत कसलोच बदल करूंक ना। रेपो रेट आसा तसोच 6.5% दवरला। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन फेब्रुवारी 2023 दिसा रेपो रेटांत वाड केल्ली। 2024 ते 25 वर्सां भारताचें प्रदर्शन बरें आसतलें असो हावेस तांणी उक्तायलो। Monetary Policy Committee met on 5th, 6th and 7th June. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF, rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी फ्लोरियन वाज जंक्शना लागीं बसयल्ल्या येरादारी सिग्नलाची तपासणी केली। ह्या वेळार उलयतना आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें की फातोड्डेंतल्या 3 फ्लायओव्हरांक मान्यताय मेळ्ळ्या आनी त्या खातीर सल्लागार एजन्सी नेमपा खातीर केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान 7.5 कोटी रुपयांची निविदा जाहीर केल्या। पश्चिम बंगाल रस्त्याविशीं आदले केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांचे कडेन भासाभास करपाक आयिल्ले तेन्ना येरादारी सुरळीत जावची म्हूण ह्या 3 फ्लायओव्हरांची मागणी केल्ली। हे 3 फ्लायओव्हर नुवे जंक्शन, आल्लेम जंक्शन तशेंच बोल्शे सर्कल फ्लोरियन वाज जंक्शन ते पॉवर हाऊस मेरेन आसा। हाका लागून ह्या रस्त्याचेर येरादारीचेर आशिल्ली आडखळ पयस जातली। वास्को, पणजे सावन काणकोणा, कारवार वचपी लोकांक ह्या फ्लायओव्हरांतल्यान वचूंक मेळटलें अशें सरदेसाय हांणी सांगलें। लोकसभा वेंचणुकेचे परिणाम घोशीत जाले उपरांत वेंचणूक आयोगान आज आदर्श आचारसंहिता समाप्त केली। 16 मार्चाक लोकसभा वेंचणुकेची घोषणा केल्ली तेन्ना सावन ही आचारसंहिता लागू जाल्ली। सध्या विधान परिशदेच्या द्विवर्सुकीय वेंचणुकेक लागून कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी तेलंगणाच्या शिक्षकांच्या वेंचणूक वाठारांत आदर्श आचारसंहिता अजूनय लागू आसा। भारतीय जनता पक्ष 2027 वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत 20 सुवाती उत्तर गोंयांत जिखतले। फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यांत इंडी आघाडी फुट्टली अशें आदले आमदार दयानंद सोपटे हांणी पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। नॉर्थ आउट ऑफ 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी 16 मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाक बऱ्यापैकी लीड मेळ्ळी आसा। आणि आमकां हाचे फुडें वता आसतना नॉर्थाचेर उलयता आसतना सांगता, तुम्ही जी उमेद जी भागयता आनी सांगता 2027 30 पार ह्या नॉर्थातले जे 4 जशी सांदांद्रे, अल्दोना सामकी मिनिमम लीड, तशी अल्दोना आणि आमचे सांताक्रूज आम्ही ती 4 सीट 2027 जिखतले, म्हणजे नॉर्थाचे 20तले 20 जिखतले हांव ठामपणे आजच सांगता। आज नॅशनल लेवलाचेर सगळे एकठांय जावन हांव म्हणिना मागीर तो पंजाबाक आमचो भितर हा आमचो म्हणतो केजरीवाल बाब थंय युती करूं शकलो ना, वेस्ट बेंगालाक थंय तुमची युती जावं शकली ना। हांव ठामपणे सांगता 3 म्हयन्या भितर 232 वचून ह्या इंडिया अलायन्सा कडेन कितले रवतले हे तुमी आमी सगळे पळयले। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।